Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. माजी बशिल्ले आमचे माननीय चेअरमॅन जुवेकर साहेब, पेडणे मतदारसंघाचे माननीय आमदार हार्लेकर साहेब, हांगा बशिल्ले कदंबाचे पदाधिकारी, सत्कार मूर्ती आणि इतर मान्यवर, पेडणे तालुक्यात कदंबा महामंडळाक सदांच सपोर्ट केल्लो आसा. जेन्ना प्रायव्हेट बस आणि कदंबा बस असल्यार त्यांनी कदंबा बसीक प्रिफरन्स दिला. म्हाका याद जाता की जी पळय आमची पयली पेडणे गेली गाडी चलताली त्या खातीर सगळे लोक कशे तिका रावताले आनी आमी ती गाडी कशे भशेन चलयताली ती. हांगा हे आमचे सत्कार मूर्ती आसा, त्यांनी 30-35 वर्सां प्रामाणीकपणे सर्व्हिस करून ते रिटायर जाल्ले आसा. प्रत्येकाचे योगदान सांगपाक शक्य ना, थोडेच सांगता की आमचो खरबेज केन्नाय जर गाडी मातशी लेट जाली, कितेंय जाल्यार तो धांवत येता गॅरेजीक भितर गाडी आसा काय ना ती पळोवपाक सांगतालो की आमची गाडी अजून वचोना, ती मातशी करा म्हणून. अशे आमचे स्टाफ आसा ते काम करताले. त्याच बरोबर हे कंडक्टर आणि जे आता टीसी म्हणून रिटायर जाले तांचे पासून प्रामाणीकपणान काम केलां. सांगपाचें म्हणल्यार विलास मांद्रेकर आसा पळय, ताका एकदां काल म्हाका सांगिल्लें खंय तरी एक गाडयेन पाकीट कोणाचे उरले पयशांचें. रातचे जेन्ना तो नायट आउट पयशे आशिल्लो तेन्ना ते मुद्दम मोटरसायकल करून ते पाकीट त्या घरा व्हरून वयले, कित्याक त्या पाकिटांत त्या मनशाचो फोटो आशिल्लो. तेणे खबर काडून त्या मनशाच्या घरा व्हरून दिले. अशें ह्या स्टाफांनी आमची कदंबाची म्हणजे पयले जनसेवा केल्ली आसा. केन्नाय प्रत्येक पॅसेंजरा कडेन सारके बरे भशेन वागोवन त्यांनी त्यांचे आशिर्वाद घेतिल्ले आसा. आनी आज म्हाका दिसता स्टाफाची जी भुरगीं आसा ती खुबशे बरे बरे पयशान आसा, बरी शिकल्यात, ते हे जनतेच्या आशिर्वादा खातीरूच. ह्या कदम महामंडळाचे स्टाफा कडल्यान अशीच तुमकां बरी सेवा मेळटली. त्याच बरोबर सगळ्या लोकांचो तुमचे जो कदंबा महामंडळाचे जो मोग आसा तो असोच वृद्धीगत जावचो अशें देवा कडेन प्रार्थना करून हांव तुमकां नमस्कार. आमचे पेडण्याचे आमदार, तशें आमचे हँडिक्राफ्टचे चेअरमॅन प्रवीण आर्लेकर, जे आमचे मित्र भूषण, तशेंच समोर बसलेले आमचे हांगा बसलेले सगळे कर्मचारी वर्ग, तशेंच समोर बसलेले तोरसकर, तशेंच सत्कार मूर्तीची फॅमिली, तशेंच हांगासर बसलेले सगळे कदंबाचे कर्मचारी भावांनो आनी भयणांनो, म्हाका जेन्ना आपल्या स्टाफान सांगलें की 1 मे पेडण्या कर्मचाऱ्यांचो रिटायरमेंट जाला, तांचो सत्कार आसतलो म्हणून तुमी येवपाक जाय. सो हांवें पयल्या दुसऱ्याक सांगलें की हांव पेडणेकार, म्हाका अवश्य हांव येतलो की आमच्या पेडण्याचो म्हाका अभिमान आसा. त्या खातीर हांव मुद्दम जाय, म्हजो खुबशीं कामां आसली बाजून हांव मुद्दम ह्या समारंभाक येयला. आयच्या समारंभाक ह्यांचो आतां सत्कार जाला, त्या सत्कार मूर्तींचो हांव तांकां बरें सुयश आयुश्य, तांकां बरें आरोग्य मेळटलें, तेंचे फॅमिलीक सदांच बरें आयुश्य मेळटलें मागता. तुमी जी कितें कदंबाक सेवा केल्या ती सेवा तुमची सदांच सदोदीत लोकांक खबर आसतली आनी तुमच्या स्टाफांक खबर आसा. म्हणून तुमचा स्टाफान मुद्दम याद करून सत्कार केला. सत्कार केन्ना करता की मनीस जेन्ना बरें काम करता म्हणून सत्कार करता. तर तुमी कितें बरें काम केलां, बरी सेवा दिल्या म्हणून तुमचा सत्कार जाल्ले करायचा. तुमकां आयज तुमी रिटायर जाता, पूण तुमी रिटायर जाल्यार समजावंक जायना. तुमी हेच्या पर्यंत बरें काम करपाक जाय. आनी रिटायर जातलो मनीस कसो जाता, पूण आमी काम काय ना, आपूण सुसेगाद रावया. पूण तुमी सुसेगाद रावल्यार मनीस आळशी जाता. तुमी कितें तरी फुडें करूंक जाय अशें हांव मागता तुमचे कडेन. आनी आयच्या ह्या बसस्टँडाचेर खुबश्यो समस्या आमच्या आमदारान सांगलां की हांगासर कदंबाच्या बसस्टँडाचेर ज्यो कितें डिफिकल्टी आसा, हांगासर बारीकशे हॉल जावपाक जाय. कदंबाचे ड्रायव्हर जे रातचे रावता तांकां एक खंय तरी रातची वेवस्था आसपाक जाय. खंय तरी टॉयलेट सारको जावं पार्किंगाचे प्रॉब्लेम आसा, पार्किंगाची फी म्हारग आसा ती कमी करपाक जाय. जावं महिलांचे बसी सुरू जावपाक जाय. खुबश्यो समस्या आसा. ह्यो समस्या अवश्य हांव
आमचे एमडी जावं आमचे मॅनेजर हांकां आमी आमदाराक घेवन हांगा विजीट करता फुडल्या 8-10 दिसां भितर आनी ज्यो ज्यो समस्या जाता त्यो सॉल्व करपाचो प्रयत्न करूया. तशेंच आतांच आमच्या पत्रकारांनी नजरे मुखार हाडलें की आमची कोरगांवची बस कितें ती बंद पडल्या. सो आमच्या कर्मचाऱ्यांनी म्हाका आश्वासन दिलां की सोमारच्यान ती बस सुरू जातली म्हणून. सो अश्यो ज्यो कितें डिफिकल्टी आहा त्यो आमच्या नजरे मुखार हाडले. चेअरमॅन म्हणून तें कितें करपाक जाय तें अवश्य करपाक जाय. खुद्दां म्हणटा की कदंबा बस ही लॉसान चलता. कोरगांवची बस कितें ती बंद पडल्या. सो आमच्या कर्मचाऱ्यांनी म्हाका आश्वासन दिलां की सोमारच्यान ती बस सुरू जातली म्हणून. सो अश्यो ज्यो कितें डिफिकल्टी आहा त्यो आमच्या नजरे मुखार हाडले. चेअरमॅन म्हणून तें कितें करपाक जाय तें अवश्य करपाक जाय. खुद्दां म्हणटा की कदंबा बस ही लॉसान चलता. ताका खुबशीं कारणां बी आसतात की कदंबा बस ही रिमोट एरियात चलता. थंय चडशी पॅसेंजर आसना. पूण ती कदंबा बस घालतकूच तेजो सामान्य मनशाक खूब फायदो जाता. कसो फायदो जाता म्हणजे आतां आमच्या भावान म्हणलां की एक भुरगो तो पेडण्यासून समज ताका पणजे कॉलेजीक वचपाक जाय. ताजे कडेन मोटरसायकल आसना, तेजी स्वताची मोटरस्कूटर आसना, जावं तेजी गाडी आसना, पूण तो कदंबा बस आसा म्हणून तो पणजे वचून शिकपाक शकता. हें फक्त कदंबान करून दिल्लें कडेन ग्रामीण लोकांक तेजो खूब फायदो जाता. जावं आमचे शेतकरी लोक जे मिरसांग करता जावं अळसाणे करता तो जर बाजारांत जर व्हरतलो जाल्यार तांकां स्वताची रिक्षा जावं गाडी करून व्हरपाक खूब तांकां लुसणीच जाता. पूण ही कदंबा बस तांकां खूब बऱ्या पडटा. त्यामुळे आमच्या शेतकऱ्यांक जर सामान्य लोकांक वचत ताजो फायदो जाता. आनी ह्या कदंबान जर काम करपी कोण आसा जर सामान्य लोकूच आहा, बारीक लोक आमी काम करतात. आनी तशेंच ह्या महामंडळाचे जे कर्मचारी आहा ते सदांच आमची कदंबा फायद्यान जावपाक प्रयत्न करतात. पूण काही गोष्टी खातीर कदंबा महामंडळाक लुकसाणी जाता. ताची खुबशीं कारणां आसात. कारण आमी सरकार प्रॉफीट न पळयता महामंडळ चलयता जाल्यार महामंडळ जर बंद पडलें जाल्यार सामान्य लोकांक हांगासून पयस वयतलो जावं कोण बांबोळे वयतलो, कोण म्हापशा वयतलो, कोण पणजे वयतलो, हांकां प्रवास करपाक खूब कठीण जातलें. पूण सरकारांनी मुद्दम एक कदंबा सुरू केल्या प्रॉफीट लॉस न करपा पयलीं. तेन्ना हांव मागता की आमच्या स्टाफांनी सुद्दां ही बस म्हाजी, कंडक्टरान ड्रायव्हरान म्हणून की ही बस म्हाजी. जर प्रायव्हेट बस जर बरी सुंदर आसता, क्लीन आसता, जर प्रायव्हेट बस जर बरी चलता जाल्यार आमची बस बरी चलपाक जाय. त्यामुळे लोकांक गॅरंटी दिसपाक जाय की आमची कदंबाची बस आमची सरकारची बस हे बशीन आपण बसून वयतलो अशें म्हणून. आमी आमचें कर्तव्य आहा की आमच्या स्टाफांनी आमची कदंबा बस बरी जावपाक, बरी चलपाक आनी बरे सुविधा मेळपाक खातीर प्रयत्न करपाक जाय. आयच्या दिसा तुमकां सगळ्यांक सत्कार करपी परत एकदा देव बरें म्हणटा. तुमी मुद्दम हो प्रोग्राम हांगा आयोजीत केला आनी म्हाका मुद्दम हांगा आपण 2 उतरां उलोवपाक दिल्या बद्दल तुमकां देव बरें म्हणटा. ज्यो कितें समस्या आसा अवश्य दूर करपाचो प्रयत्न करता. आनी हांव समजता की तुमी पेडणेकार तर कितें आमी मडगांव आहा, पूण मडगांव सुद्दां आमचो बस स्टँड ना. पूण तुमच्या पेडण्यार बरो बस स्टँड आसा. तुमी नक्की तेजो बरोबर फायदो करून घेवपाचो. बस स्टँड बरो बांदला, सुंदर आसा. ह्या बस स्टँडाची सुविधा ज्यो कितें ना त्यो अवश्य करून घेवया. देव बरें करूं म्हणटा. आयज भगवतीक नमन करून तशेंच आयज व्यासपीठाचेर बसलेले आमचे उल्हास भाई चेअरमॅन ऑफ कदंबा, तशेंच भूषण नाईक सरपंच दारगळे, तशेंच सगळे इतर मान्यवर, तशेंच आयज भावांनी भयणांनो आयज आमचे ड्रायव्हर आणि कंडक्टर जेन्ना आमी बसीन वयता तेंचो आमचो जीव तेंच्या हातीन सणून आमी वयता. कित्याक जेन्ना ड्रायव्हर आमकां सारको सुखरूप पावयता तेन्ना आमी सुखरूप पावता. कित्याक आयज तेंचो सन्मान तेंकां मेळ्ळो आसा. कित्याक इतल्या वर्सां तेंच्यांनी काम करून आयज तेंचो सत्कार जाल्लो आसा. आयज सत्कार सोहळो बऱ्यान बरो हांगासर घडोवन हाडलेलो आहा कमिटी. बरी उमेद दिसता कित्याक आयज ते रिटायर्ड जाता. एक तेका उमेद ही तेंच्यांनी बरें काम करून दाखयलें इतली वर्सां. आनी आमच्या लोकांकूय तेंच्यांनी सेफ दवरले. कित्याक जेन्ना ते आमच्या लोकांक
सर्वीस बरी जाता तेन्ना आमचे लोक बरे आसता कित्याक आयज जो सत्कार घडोवन हाडला आमच्या पेडण्या गांवांत उमेद दिसता अशें तुमी बरें काम करचें बाकीचे आमचे ड्रायव्हर कंडक्टर आसा ते तशेंच काम करचें आनी आमचें दाखोवचें पेडण्यान तशेंच म्हाजो रिक्वेस्ट आसा सराक कित्याक हांवें जेन्ना पयलीं हांवें स्टार्टींग हांवें अशें सांगलें कित्याक आमकां पेडण्यान महिलांक लागून कदंबा बस जाय कित्याक महिलांक लागून कित्याक हांवें स्वता ट्रॅव्हल करून पळयल्लें आसा जेन्ना महिला सकाळी फुडें कामाक वयता आमची 7, 7:30, 8 तेन्ना महिला सेफ आसतना म्हाका दिसता कित्याक हांवें म्हाज्या स्वता दोळ्यांनी पळयल्लें आसा कित्याक त्या बसीन भायले हांगासरले खुबशे लोक आहात ते कामाक वयतात कित्याक आमची यंग चेडवां आसतात तशी महिला आसतात बायलां आसतात कामाक वयतात तेन्ना हांवें स्वता दोळ्यांनी पळयलां कित्याक भायल्या लोकांक पासून तुमकां सेफ रावचें पडटलें कित्याक बसीन गर्दी जाली काय कितें घडटा पळय तें हांवें स्वता म्हाज्या दोळ्यांनी पळयल्लें आसा तेका लागून हांवें असो विचार केल्लो आसलो पयलींच स्टार्टींग कितें जेन्ना हांव येयलो हांव रिक्वेस्ट करून पेडण्याक आमच्या महिलांक लागून 2 गाडयो सकाळी फुडें कामाक वचपाक तांकां ओन्ली फॉर वुमन्स अश्यो गाडयो हांव पेडण्याक लायतलो म्हणून हांवें विचार केल्लो आनी ते हांव सरा कडेन रिक्वेस्ट करता तेणी त्यो गाडयो आमकां प्लीज एवेलेबल करून दिवच्यो पेडण्याक लागून कित्याक हे पेडण्यान घडलें जाल्यार दुसऱ्या गांवांनी घडटा आसतलें पूण अशें कोणी विचार करूंक नासतलो तो हेच्या फुडें विचार जावचो आनी आमच्यो महिला तशी आमची भुरगीं सेफ आसची इतलें आमकां जाय पेडण्यान जाता इतलें सेफ रावचें हें म्हाजें फुडें अशें थिंकींग आसतलें आनी जाता तितले बेगीन आमकां सरान त्यो एवेलेबल करून दिवच्यो तशेंच आनी खुबशे कडेन आमकां कदंबा बस शॉर्टेज आहा ते सरा कडेन बस आहा ते प्रॉब्लम सॉल्व करतलो आनी सरान सांगलां आपण जाता तितले बेगीन करून दितलो म्हणून इतलेंच सांगून म्हाजे 2 उतरां सोंपयता.